हरे कृष्ण. सर्वांक नमस्कार. आज मोक्षदा एकादशी बद्दल काणी सांगता. आणि मोक्षदा एकादशी हे कित्याक इतली इम्पॉर्टंट म्हणून आमी आज ऐकूया. मार्गशीर्ष म्हयन्यांत शुक्ल पक्ष येतो ही एकादशी येता. हाजे बद्दल श्री कृष्ण युधिष्ठिरा सांगता. युधिष्ठिर विचारता श्री कृष्णाक ही एकादशी कितली कित्याक महत्वाची म्हणून. तेन्ना श्री कृष्ण युधिष्ठिरा सांगता ही एकादशी कोण फॉलो करता की तांगेले पूर्वजा सुद्धा तांणी कसले पाप केल्ले असल्यार तांकां लिबरेशन मेळटा म्हणून. ही एकादशी दीस कृष्णान अर्जुनाक कुरुक्षेत्रा भितर भगवद्गीते बी सांगिल्ले. भगवद्गीते म्हळ्यार सॉंग ऑफ लॉर्ड, म्हळ्यार कृष्णान सांगिल्लो उपदेश गीता. मोक्षदा एकादशी कित्याक करतात पूर्वजा खातीर म्हळ्यार ताचे फाटी एक काणी आसा. एक चंपक नगरा म्हणून एक सुंदर सिटी आशिल्ली. तांचो राजो वैवानका म्हणून. आनी तो राज इतलो बरो उरता की तो एकदम सेंटली किंग. तो ಒಟ್ಟು आपणाले प्रजे लोकांक तागेले चेडूआ भशेन पळयतेर उरता. तो तागेले राज्या भितर मस्त वैष्णव उरतात, ब्राह्मण, सगळे वेद कळिल्ले, चारी वेद वाचतले ब्राह्मण, आनीक सुख संतुष्टी सगळे उरता तागेले राज्यांत. एक पंत राज न्हिदिल तेन्ना ताका स्वप्न पडटा की तागेल बापसो नरका भितर एकदम त्रासांत आसा. ताका मस्त कश्ट दिवचे लागले नरका भितर, हेलिश प्लॅनेटा भितर. तेन्ना सकाळी उठतकीर राजाक म्हणटा असले कसले म्हाका स्वप्न पडले, म्हगेले फादर कित्याक अशी त्रासांत आसा म्हण. तो वट्टू ब्राह्मणा आपयता आनी तांकां विचारता अशें स्वप्न पडले हाजे अर्थ कसो न्हय की म्हणून. तेन्ना ब्राह्मण लोक सांगतात आमी हाजे बद्दल तुका कितें सांगच्याक आमच्यान जायना. हांगा एक पर्वत आसा, ते पर्वता भितर एक साधू आसा, मुनी आसा, पर्वत मुनी म्हण तागेलें नांव. तूं तागेल्या आश्रमा वच, तो तुका सांगतलो हाजे अर्थ कितें म्हण. राज पर्वता मुनी कडेन वता. मस्त व्हड आश्रम उरतात, मस्त लोक ब्राह्मण उरतात. थंय कंटिन्युअस चॅन्टिंग आनी वेदाचे पठण चलिल्लें आसता. तेन्ना राज थंय वता पर्वत मुनी कडेन. पर्वत मुनीक तागेले साश्टांग नमस्कार घालना सांगता की म्हाका अशें स्वप्न पडलें आनीक म्हाका कळका की कशी हांव म्हगेल्या फादरा हेल्प करूं शकता म्हणून. तेन्ना पर्वत मुनी दोळे धांपून एक 2 मिनीट हें करता आनीक तो सांगता तुगेले बापसून तागेले पयली जन्मा भितर ताका बायले मस्त त्रास दिला. ताजे खातीर त्या कर्मा खातीर तो आतां हे नरक यातने ताका मेळच्या लागला. तेन्ना राज विचारता हाका आपूण कधी करूं शकता की म्हणून. कशी आपूण ताका ह्या नरकांतल्यान भायर हाडूं. तेन्ना पर्वत मुनी सांगता आतां ज्यो मार्गशीर्ष म्हयन्यांत शुक्ल पक्षांत एकादशी येता, ते एकादशी तुवें फॉलो केल्यार, त्या दीस विष्णू प्रेयर केल्यार, विष्णूक ऑफरिंग दिल्यार तुगेले पूर्वज कसले पाप केल्ले सो तांकां मोक्ष मेळटा म्हण. अशी तो राज कडेन येवन मार्गशीर्षाचे एकादशी दीस कशी पर्वत मुनीन सांगिल्ले सगळे ऑस्टिरिटी करता आनीक देवाक मंजरी ऑफर करता, फळ ब्राह्मणा दान हे वट्टू दिता आनीक तागेले पट्टू पूर्वज लोकांक ताजे खातीर तांकां मुक्ती मेळटा. पण ब्रह्मांड पुराणा हें सांगिल्लें आसा कोणी
हें एकादशी व्रत फॉलो केल्यार निश्ट दवरन विष्णूला पूज केल्यार तांगेले पूर्वज कसने नरकांत असल्यार बी तांकां मुक्ती मेळटा आनी कोण ते फॉलो करता ताका बी मुक्ती मेळटा म्हणून. आनी ह्याच मोक्षदा एकादशी दिवस कृष्णान भगवद्गीते सांगिल्ल्यान हाजें महत्व मस्त आसा. हरे कृष्ण. जय श्रील प्रभुपाद.